कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी बायणा बिचावेल्या 121 कोपिंग सोमार सावन एविक्शन नोटिशी काडटली। कितलेशाच सुनावण्या उपरांत ही बांदकामां बेकायदेशीर CRZ नेम मोडिल्ल्यान ती मोडची पडटली अशें अथॉरिटीनी स्पष्ट केलां। सोमारा सावन अथॉरिटी तांकां नोटिशी धाडटली। हे आदी 121 जाणांनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीन धाडिल्ल्या नोटिसींक कोर्टात चॅलेंज केल्ली। गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीन बायणा बिचवेल्या 121 बेकायदेशीर बांदकामांक डेमोलिशन नोटिशी धाडिल्ल्यो। अथॉरिटीन तांकां आपल्या बांदकामांची कायदेशीर कागदपत्रां दिवंक सांगिल्लीं। बांदकामांची सगळी कागदपत्रां आसात अशें सांगून ह्या लोकांनी नोटिसीक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें। GCZMAच्या मेंबर सेक्रेटरीन पर्सनल सुनावणी घेवन हो प्रस्न सोडोवचो असो आदेश हायकोर्टान दिल्लो। ह्या आदेशाक धरून अथॉरिटीन 3 पर्सनल सुनावणी घेतल्यो। ह्या वेळार बांदकामां बांदिल्ल्याची आपणा कडेन घर नंबर, रेशन कार्डां, लायटीची आनी उदकाची बिलां, आधार कार्ड, जल्म, मरण आनी लग्नाची प्रमाणपत्रां, वळखपत्रां आनी नुस्तेमारी खात्या कडेन संबंदीत आशिल्लीं हेर कागदपत्रां आसात अशें सांगिल्लें। निमणे अथॉरिटीन निश्कर्श काडला तो असो। बांदकामां CRZ अधिसुचोवणी 1991 वा 2011 खाला कायदेशीर नात। 19/2/1991 आदी बांदिल्ल्या बांदकामांचेर संबंदितांनी कसलेच डॉक्युमेंट दिल्ले नात। बांदकामांक कॉम्पिटंट अथॉरिटीची कसलीच NOC परवानगी मंजुरी घेवंक ना। सगळे बांदकामां CRZ खाला येतात। ही बांदकामां नियमीत करूंक मेळनात वा तांचे पुनर्वसनूय करूंक मेळना। अशा बेकायदेशीर आनी मान्यताय नाशिल्ल्या बांदकामांक लागून बायणा बीच आनी भोंवतणच्या वाठाराचें पर्यावरण इबाडटा। निमणे अथॉरिटीन ही सगळी 121 बांदकामां मोडपाची थारायल्यात। GCZMAची सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सोमार सावन ह्या सगळ्यांक एविक्शन नोटिशी काडटले। सध्या तरी ही बांदकामां साल्वार करपाचे कोर्टाचे मार्ग बंद जाल्ल्यात जमा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। देशी वॉरशिप्स आनी पाणबुडयो तयार करपाक भारताची डिफेन्स संशोधन विकास संस्था DRDO फेल केल्या। चीन आनी पाकिस्तानाचो लागचार भारताक घातक। हाका लागून भारतान नौदळाक घटमूट करपाक जाय म्हण आदलो नौदळ चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश उलयला। दोनापावला ICGत मरीनटायम अवेअरनेस अँड नेव्हल डिप्लोमसीचेर तो उलयतालो। Pakistan, enlisted by China as a catspaw, constitutes an integral part of the latter's foreign and security policies. With growing commonality of weaponry between the PLA and the three Pak armed forces, the Pakistan Army, Navy, Air Force are almost totally armed by the Chinese, which has two advantages. One is that it strengthens Pakistan. It also makes it easy for China to call upon Pakistan whenever required, since the equipment is common. The deployment of PLA Navy submarines in the Indian Ocean that commenced in 2013-14 was a clear indication that China seeks to not only gain strategic superiority across the Himalayas, but also to establish maritime dominance in the Indian Ocean. With the Pakistani port of Gwadar as a logistics base and perhaps even an operational hub. Under these circumstances, India needs to look seawards and leverage its maritime advantage to evolve countervailing strengths. वॉरशिप आनी सबमरीनाची निर्मिती DRDO फाटी पडल्या। ते खातीर भारतीय नौदळ हिंद महासागरात बाकीचे वजनदार देशां परस खंय फाटी पडला। Today, our lethargic DRDO and defense production complex represent an Achilles heel that would constitute a major handicap in war. The armed forces remain abjectly dependent on external sources for weapon systems as well as many items of arms and ammunition. Even if the Make in India campaign actually takes off, it will take many years to show results. फुडल्या काळात निसर्गीक साधनांचो उणाव जातलो आनी मनशाक सागरी संपत्तीचेर निंबून जगचें पडटलें असो विशय हेच कार्यावळीत नेव्हीचे आदले चीफ एडमिरल सुरेश मेहतान काडलो। And in the years to come, there is every possibility that ocean-based resources that were once thought of as impossible to access may become commercially viable to exploit. So the next big gold rush may well be in the oceans, and for that we must be prepared. Prepared in terms of technologies and wherewithal to exploit them, and prepared in terms of capability to protect them. Thus history has come a full circle from the days of ancient Indian mariners and the great seafaring traditions. We now again look at the
fulfill our destiny as a great nation. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी. घेऊया एक ब्रेक.